नमस्कार. आम्ही असत बोम वाडात तुये हांगा असत आणि फाटल्यान तुम्ही पळयतात फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर हांगा पावलेले असतात आणि एक चक्रीवादळाचं वादळ झालं आणि एकाच टायमार एक 4-5 झाड जी असतात एका घराचेर पडले आणि त्याच्या उपरांत खुबशे हांगा 5-6 घराचेर होच इफेक्ट जाल्लो आसा आणि काही जाणांचे पत्रे उडून गेल्लेले असतात. हो पावसाळ्याचा दीस आसा पण काहीतरी चक्रीवादळाचा परिणाम झाला. साडेतिनांक सुमारे चक्रीवादळ कशें येयलें आनी एके उबे लायनीनच अशी सवोवताक जी घरां आसली ती अजोत प्रकाश नायक यांच्या घराचेर सगळीं झाडां पडलीं. 2 सायले, एक 2 भेंडी अशीं झाडां मोडून सगळीं कंप्लीट तांच्या घराचेर पडले आनी बरेंच नुकसान जालें तांचें. तसेच लोकांच्या घराचे पत्रेय उडोवन गेले हांगा बोमवाड्यात आनी तांचें खूब लुकसाण जालें. याच्या खातीर तुम्ही कितें डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान बी हे बी करून घेतले? पंचायतीचो तुमी जे कितें जाता डिजास्टर मॅनेजमेंटाक ते तांकां जितलें आमचे कडेन जाता तितलें आमी तांकां हेल्प करतलीं. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणे.